नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सरकाराच्या आशीर्वादाक लागूनच एबीव्हीपीच्या विद्यार्थ्यांनी सेंट झेवियर्स कॉलेजीन घातलो बोवाळ। एनएसयूआयचो मुखेली नौशाद चौधरीचो आरोप। मादयच्या प्रकल्पा खातीर आमकां कसल्याच परवान्याची ना गरज। कर्नाटकाचो दावो डीपीआर रद्द जावपाची शक्यताय उणी। गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। मडगांव करमळे आनी थिवी रेल्वे स्टेशनाक मेळटले नवे रूप। कोंकण रेल्वेचो उपसरवेवस्थापक बबन घाडगे दिली म्हायती। म्हापशेच्या डांगी कॉलनींतल्या हिल टॉप बाराक सिलिंडराचो जालो स्फोट। बार आनी शेजारचे बिल्डिंगेत 9 फ्लॅट आनी गाडयांचे जाले लुकसाण। प्रदूषणाक लागून तिडकिल्ल्या दिवचलच्या लोकांनी बंद उडयल्यो स्टील फॅक्टरीचे काम। प्रदूषण बंद जालें ना जाल्यार करतले आंदोलन, दिली शिटकावणी। आनी गटबाजी हे दरेका राजकीय पक्षाचे वास्तव्य, सांगता काँग्रेस फुडारी शशी थरूर। आता पळोवया खबरो विस्तारान। म्हापशेच्या सेंट झेवियर कॉलेजींत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन घातिल्ल्या बोवाळाचो एनएसयूआयन खर निशेध केला। कॉलेजीन बोवाळ घालपी विद्यार्थ्यां आड पुलिशेन कागाळ करतले अशें एनएसयूआयचो मुखेली नौशाद चौधरी सांगता। सत्तेंत आशिल्ल्या भाजपा सरकाराच्या आशीर्वादानूच हो प्रकार जाल्ल्याचो आरोप ह्या वेळार नौशदान केलो। The cowardly act done by the RSS ABUP yesterday in St. Xavier's College. NSUI Goa strongly condemned this act done by ABUP Goa. We fully support, as NSUI Goa, we fully support the management of handling the issue and staying united in fighting this hatred ideology in campus. And we also appeal all the ex-students of Xavierite and the present student of Xavier's to stay united like this only and throw out this hatred ideology of ABUP, of RSS from the campus. And this is done with the blessings of the ruling government, especially the Chief Minister Pramod Sawant will file an FIR tomorrow itself against these leaders, against this ABUP RSS students wing tomorrow immediately. And I also want to tell the Chief Minister Pramod Sawant and Vice Chancellor that you all are not above law. Law is supreme. Law is supreme. तुम्ही law हातीन घेऊन तुमका तुमची गव्हर्नमेंट सरकार वयर आहा सकयल आमकां जाय ते करूंक शकना। एंड दिस पीपल एबीपीचे लोक फुडफुडटा प्रमोद सावंताच्या नांवार, सो आमी हेंचेर एक्शन घेतले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन सेंट झेवियर्स महाविद्यालयात केल्ल्या धरण्या आंदोलना उपरांत हळदोणचो आमदार कार्लोस फरेरान दिक ओमवीर सिंहाक कागाळ करून ह्या प्रकरणात आशिल्ल्या खर कारवाय करची असो आदेश कार्लोस फरेरान पुलिसांक दिला। शिक्षणीक संस्थांचेर अशें राजकारण जावंक उपकारना, हाचो वायट परिणाम विद्यार्थ्यांचेर तशेंच शिक्षकांचेर जाता। Frantically asking me for help at St. Xavier's College, I realized and came to know that some people claiming to be members of ABVP, which is the youth wing of the BJP, had stormed into St. Xavier's College in Mapsa and disrupted classes and were trying to infiltrate and probably create some law and order and disturbances and probably some violence. The teachers were panicky and the entire staff was worried. When I knew the gravity of the situation, I immediately called up the PI, who told me he had already gone to the site and visited. But nothing had been done till then, and therefore I was constrained to call Mr. Omveer Singh, our DIG, who immediately told me we will not tolerate such kind of things in educational institutions, and he promised me action. And I am glad to say that he kept his word
and the situation was diffused immediately. गोंया खातीर अस्तित्वाचो मुद्दो थारिल्लो म्हादयचो प्रश्न कर्नाटका खातीर मात सध्या तरी राजकी वादाचो मुद्दो ठरला, कारण फुडल्या 2-2.5 म्हयन्यां भितर कर्नाटकांत विधानसभा वेंचणूक जातली. म्हादयचें उदक वळोवपा खातीर मंजूर केल्लो कळसा भंडुरा प्रकल्पाचो DPR रद्द करून घेवपाक गोंयचो आतां विश्वास उरला तो कायदेशीर लढायेचेर, आनी कर्नाटकाच्यो वेंचणूक सोंपमेरेन तरी हातूंतल्यान कांय निश्पन्न जावपाची शक्यताय ना. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. कर्नाटकाच्या कळसा भंडुरा प्रकल्पाच्या DPRक केंद्र सरकारान निमणी मान्यताय दिली आणि कर्नाटकात भाजपान विजयोत्सव मनयलो. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी हुबळीत मिरवणूक लेगीत काढली. कर्नाटका भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी व्हडा दबाजान जैत मनयलें. कर्नाटकाचे फाटल्या बऱ्याच वर्सांचे सपन मोदी सरकाराक लागून शक्य जाला अशें वक्तव्य मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हांणी केलें. 1988 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಣೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು. 1988 वर्सा म्हजो बापूय मुख्यमंत्री आसतना गोयचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हांचे कडेन उलोवप करून ठराव केल्लो. गोंयांतल्यान आमकां उदक मेळटलें आनी ताचे बदलाक कर्नाटक गोंयांक लायट दितले असो ठराव आशिल्लो. पूण कर्नाटकाक एक थेंब लेगीत उदक दिवपाची इत्सा ना अशें सोनिया गांधीन सांगिल्लें. तरी लेगीत आमी आमचे यत्न सोडले नात. हे फाटल्या 30 वर्सांचे झूज आसा आनी आमी हे विशीं 8 केसी झगडल्यात, पूण आयज निमणे आमी जिखल्यात. 2018 ಕೊನೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. कर्नाटकात सामकीच तोणार म्हटल्यार 2 म्हयन्यांचेर वेंचणूक आयिल्ल्या कारणान साहजिकतायेनूच कर्नाटका भाजपाच्या ह्या विजयोत्सवाचेर काँग्रेसीन टिका केल्या. DPRक दिल्ली ही मान्यताय फटीची आशिल्ल्याचे रणदीप सिंग सुरजेवाला हाणें म्हटलां. इतलेच न्हय जाल्यार कर्नाटकात काँग्रेसीची सत्ता आयली जाल्यार 3000 कोटी खर्च करून हो प्रश्न कायमचो सुटावो करतले अशें आश्वासन दिवपाकूय सुरजेवाला फाटी सरूंक ना. धोखेबाज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऊंट के मुंह में जीरा ही सही थोड़ा सा कुछ करते हुए दिखना पड़ा. आप मुझे बताइए, कहाँ है फॉरेस्ट क्लियरेंस, कहाँ है एनवायरमेंटल क्लियरेंस, कहाँ है टेंडर, कहाँ है निर्माण? 8 साल से क्यों नहीं किया? अब जब सरकार चली गई है तो इस प्रकार की उल जलूल बातें करके ध्यान भटका रहे हैं. ये हमारे साथी जो हैं इस पूरे इलाके के, जिन्होंने ये कॉल दी और बिगुल बजाया महादेई के पानी का, 3000 करोड़ रुपया महादेई के पानी का देने के लिए कांग्रेस की अगली सरकार कटिबद्ध है. हम पहली कैबिनेट में 500 करोड़ देंगे. ये तरीका है महादेई के पानी लाने का. धोखेबाजों से सावधान. उत्तर कर्नाटकातल्या बेळगाव, धारवाड, बागलकोट आणि गदग जिल्ह्यांची पिवपाच्या उदकाची गरज भागोवपा खातीर कळसा भंडुरा नाला प्रकल्प करून म्हादयचे उदक वळोवपाचो हो खरो म्हळ्यार 1980 सावनूच कर्नाटकाचो हेत आसा. तेन्ना सावन आतां मेरेन म्हादय उदक वादाबाबत कितें कितें घडामोडी जाल्यात ताचेर सगळ्यांत पयलीं एक नदर मारुया. 1989 गोयचे आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे आणि कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री RS बोम्मई हांचे मदीं म्हादयची उदक वाटपाविशीं चर्चा. प्रतापसिंह राणे हांणी 45 TMC उदक वापराक दिली परवानगी. 10 जुलै 2000 कळसा भांडुरा कनाल प्रकल्पाक कर्नाटक रान खात्याची मान्यताय. 30 एप्रिल 2002 कळसा भांडुराचे 7.56 TMC उदक मलप्रभा न्हंयेकडेन घुंडावपाच्या कर्नाटकाचे येवजणेक केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाची तत्वता मान्यताय. 5 मे 2002 गोंय सरकाराचो कर्नाटकाचे येवजणेक आक्षेप. 9 जुलै 2002 गोंय सरकाराचे केंद्रीय जलसंपदा मंत्र्याक म्हादय उदक वाटपाचेर लवाद स्थापन करपा खातीर पत्र. 19 सप्टेंबर 2002 गोयच्या आक्षेपा उपरांत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणे खातीर दिल्ली तत्वता मान्यताय केंद्रीय जलसंपदा आयोगान आडावन धरली. 20 सप्टेंबर 2002 दिल्लीत केंद्रीय जलसंपदा मंत्र्याच्या नेतृत्वाखाला गोंय आणि कर्नाटकाची म्हादयचे उदक वाटपाचेर बसका. 22 सप्टेंबर 2006 कर्नाटकाचे आदले मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पाचे हस्तुकी प्रकल्प सुरू करपा खातीर कणकुंबी हांगासर भुंयपुजा. 15 नोव्हेंबर 2006 कर्नाटक सरकाराच्या प्रकल्पाक स्थगिती दिवपा खातीर गोंय सरकाराची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका.
27 नोव्हेंबर 2006 सर्वोच्च न्यायालयाचो प्रकल्पाच्या कामाक स्थगिती दिवपाक न्हयकार. 2010 म्हादय उदका वाद सोडोवपा खातीर लवादाची स्थापणूक. 2014 लवादाच्या पंगडाची उत्तर कर्नाटकाक भेट. जून 2015 कळसा भांडुरा कनाल प्रकल्प जावचो म्हणून कर्नाटकात आंदोलन. 27 जुलै 2016 कर्नाटकाची अंतरीम याचिका लवादान भायर मारली. 2 सप्टेंबर 2016 म्हादयचो वाद चर्चेच्या माध्यमांतल्यान सोडोवपाच्या लवादाचे सुचोवणेक कर्नाटकाचे आदले मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांचो येवकार. 27 डिसेंबर 2016 म्हादयच्या उदका खातीर उत्तर कर्नाटक बंदाक सगळ्या संघटनांचो तेंको. 24 जुलै 2018 सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा आड कर्नाटकान मलप्रभा न्हंयेचें उदक गुंडावपा खातीर 5 किलोमीटर लांबयेचो बोगदो बांदिल्ल्याची गोंय सरकाराची न्यायालयात कागाळ. 22 डिसेंबर 2022 कर्नाटकाच्या कळसा भांडुरा कनाल प्रकल्पाक केंद्रीय उदका आयोगाची मान्यताय. हो प्रकल्प जावचो ना असो दावो जरी गोंय सरकारान केल्लो आसलो तरी कर्नाटका सरकाराक हातूंत कसलीच आडखळ दिसना. हो प्रकल्प पिवपाच्या उदका खातीर आशिल्ल्या कारणान आनी प्रकल्पा खातीर लागपी रान जमीन 426 हेक्टरा वयल्यान फकत 59 हेक्टर इतली कमी केल्ल्या कारणान ह्या दोनूय खात्यांच्या परवान्याचो प्रश्नच उरूंक ना असो दावो कर्नाटक करता. कर्नाटकान ह्या प्रकल्पा खातीर आपल्या अर्थसंकल्पात 1677 कोटी रुपयांची तरतूद लेगीत केल्या. देखून ह्या डीपीआरा विरोधातल्या गोयच्या कायदेशीर लढायेच्या तागडेचे वजन वाडटले जाल्यार ते फकत डीपीआरांतल्यो चुको न्यायालयाच्या लक्षात हाडल्या उपरांत. कर्नाटकाक जो डीपीआर दिल्लो आसा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो दिल्लो आसा कळसा भांडुराच्या संदर्भात, तर त्या प्रकल्पा भितर एक तेंच्यांनी जी चूक केल्लेली आसा ती म्हळ्यार जो सुल्ला नाला आसा त्या सुल्ला नाल्याचो आस्पाव केल्लो आसा. तर त्या सुल्ला नाल्या संदर्भातलो जो विशय आसा तो जर व्यवस्थितपणान जर लावन धरलो आनी ही चूक जी आसा केंद्र सरकाराच्या नदरेक हाडून दिली जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या संदर्भात गोंयांक त्याचो बरो उपेग जावंक शकता. कारण ही पुराय बाब जी आसा ही बेकायदेशीर आसा आनी ही बेकायदेशीर बाब जी आसा ही केंद्र सरकारच्या आणि केंद्रीय जल आयोगाच्या नदरेक हाडून दिवप आणि त्या संदर्भात गोयची बाजू जी आसा ती भक्कम करप हे आयच्या ह्या समिती समोरचे महत्वाचे कार्य आसा. वेंचणुकांचो विचार केलो जाल्यार उत्तर कर्नाटकातले बेळगांव, धारवाड, बागलकोट आणि गदग ह्या 3 जिल्ह्यातल्या 20 मतदारसंघांनी म्हादयच्या उदकाचो प्रश्न फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन संवेदनशील आसा. पूण हातूंतल्या 20 मतदारसंघातल्या 14 मतदारसंघांनी भाजपाचीच सत्ता आसा. देखून साहजिकतायेनूच ह्या वाठारांनी म्हादयच्या आडकून पडिल्ल्या कळसा भंडुरा येवजणेचो मुद्दो घेवन नेटान प्रचार करून भाजपाक अडचणीत हाडपाचो काँग्रेसीचो दाव आशिल्लो. पूण ते पयलींच डीपीआराक मान्यताय घेवन भाजपान काँग्रेसी विरोधात आशिल्ली चडशी लढाय जिखल्या आणि गोंय सरकार मात अजूनय मोदी हे तो मुमकीन है अशें म्हणीत म्हादय वाचतली अशी आस लावन बसला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भारत सरकाराच्या पर्यटन मंत्रालयान मडगांव, करमळे आणि थिवी रेल्वे स्टेशनां विकसीत करपा खातीर कोकण रेल्वेन केंद्रीय अर्थीक मजत येवजणे खाला 25 कोटी अनुदान मंजूर केला. तातूंतले 13 कोटी मडगांव रेल्वे स्टेशनाक दिला. जातूंत पार्किंग सुविधेन सुधारणा, मल्टी लेवल पार्किंग शेड तशेंच हेर तरांनी मडगांव रेल्वे स्टेशना सकट करमळे आणि थिवी रेल्वे स्टेशनांचे सुशोभीकरण करपा खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान निधी मेळ्ळा म्हूण कोकण रेल्वेचे उपसरव्यवस्थापक बबन घाटगे हांणी सांगले. Konkan Railway has received a grant from Ministry of Tourism, Government of India under the Central Financial Assistance Scheme. Totally we have received around 25 crores. It's for 3 stations, Madgaon, Tivim and Karmali. It's basically to develop tourism infrastructure at these 3 stations. So out of that, 13 crore worth work was awarded at Madgaon station, which included total revamping of parking area, then construction of bus stand building, then drop-off area,
then parking shed, then multi-level parking shed. Now this bus stand building is already ready. It's almost ready 7-8 months back, and it can be put in use at any time. So prior to COVID-19, Kadamba buses used to ply from Madgaon stations. If at all Kadamba Transport Corporation is ready to start buses from Madgaon, Konkan Railway is open for that, and we have proper bus bays, and then a cafeteria is also planned over there, which will be tendered shortly. मांद्रे जुनसवाडो वाठारांतल्या न्हंयेत बेकायदेशीर पद्दतीन माती उडोवन न्हंय पुरयल्या. आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत थळाव्या लोकांनी हो विशय मांडलो. थळाव्या लोकांनी पंचायत मंडळा वांगडा ह्या विशयाचेर बरीच चर्चा केली. तेन्ना सोमारा जुनसवाडो वाठारांतल्या न्हंयेत बेकायदेशीर तरेन उडयल्ल्या मातयेची पळोवणी करून पुरायपणान माती काडटले अशी गवाय मांद्रेचो सरपंच अमीत सावंतान दिली. फाटल्या कांय दिसां सावन मांद्रेच्या जुनसवाडो वाठारांत आशिल्ल्या न्हंयेत बेकायदेशीर पद्दतीन माती उडोवन न्हंय पुरयल्या. वाचून जाल्यार वाचता ते सगळे तुमच्या फुड्यान हो विशय न्हू एक्चुअली एकूच लास्टाक आमी घेवपाचे आसलेले ह्यो बी आयज म्हणजे सगळ्या ग्रामस्थ पण आयज रेग्युलर क्लीन जातली. रेग्युलर जाले माझे लेडीज काम करता माझ्या रेग्युलर क्लीन ताका लागून म्हाका प्रॉब्लेम ना. म्हाकाय प्रॉब्लेम येवं नाका. हांव पार्किंगाचे सांगलेले पळय सारकी बाबा ते कितले पासून कितें आनी कितें पळय म्हाका दिसना तुमी रिपोर्ट केलो कित्याक लागून जाता सांगा कित्याक लागून जाता सांगा. म्हाका दिसना की पंचायती लागीं मेसेज रिवाज म्हापसा वाठारांतल्या डांगी कॉलनीत गॅस सिलिंडराचो स्फोट जाल्ल्यान बार अँड रेस्टॉरंट लासून काबार जालें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक आयतारा डांगी कॉलनी वाठारांत सकाळच्या 5:30 वरांचेर घडली. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. वेळ वगडाय नासतना उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार पावले. सिलिंडर स्फोट जाल्ल्यान पुराय बिल्डिंगेचे हारशे फुटले. तशेंच 2 दुचाकी, AMG कार आनी स्विफ्ट गाडयेचें बरेच लुकसाण जालें. जाल्यार 50 मिटराचेर आशिल्ल्या सलूनाचे हारशे फुटले. सुमार 10 ते 15 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. साधारण आमकां न्हय 5:53 आमकां कॉल आयले की शॉपाक उजो लागला डांगी कॉलनी. सो आमी तुरंत गाडी आमची टर्न आउट केली. हांगा येवन पळयता जाल्यार भितर उजो आशिल्लो, सिलिंडर आशिल्लो आमचो हेचो स्वयंपाक रेग्युलेटर लीक आसलो. सो तो लीक आसलो तो भितर वचून हांवें बंद केलो. बंद केल्या उपरांत आमी परतून फायर फायटींग केली, कूल केलें सगळें आनी आमकां एग्जॅक्ट कळना की तो भितर उजो कसो लागलो आनी स्फोट कसो जालो. आनी ओनरा कडेन आमी विचारलें जाल्यार ती म्हणटा भितर सिलिंडर आसलो, पूण सिलिंडर लायव्ह आसलो तो आमी काडलो. कसो जालो उजो कितें तो फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसतलें. पूण तेतून हे इन्सिडंटान 4 गाडये, 2 व्हिलर, 2 एक होंडा सिटी, एक स्विफ्ट आनी एक 800 डॅमेज जाल्यात. प्लस ही बिल्डींग जी आसा ते बिल्डिंगेचे वयल्यान सगळे हारशेत. म्हणजे टोटल 7 घरां, सरावंडींग एरियेची 7 घरां ही तांकां डॅमेज जाला, बारीक बारीक डॅमेज जाला. सकाळी पडत आमी ब्लास्ट जालो. ब्लास्ट आवाज पळोवन आमी भायर धडपडीत जागे जावन भायर सरली. पयल्या आमचे गॅलरीन काची फुटल्या ते आवाज हे दिसले आमकां. प्लस सिलिंडर गडगडून पयल्या थंय सकयल देंवलो तो पयलीं. आनी मागीर भायर येवन पळयतकूच हांगा सगळें शटर बीन फुटोवन जाल्लें. हांगा म्हाज्या गाडयेक उजो पेटलेलो आनी फुडली जी अशी म्हाजी डिजायन दिसता तिजो बाराचे शटर आसा न्हू तेजेर इम्पॅक्ट पडोवन ते डॅमेज जाले. आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाजी दुसरी MG हेक्टर आसली गाडी आसलेली तेजो वयलो सनरूफ डॅमेज जाला. दिवचल शहरातल्या मुस्लिम वाडो वाठारांतल्या स्टील कंपनी पासून धुरांचे प्रदूषण जाता अशी कागाळ करीत कंपनी वाठारांत रावपी लोक आक्रमक जाल्यात. शेनवारा आदल्या आनी आतांच्या नगरसेवकांसयत 100 परस चड लोकांनी रस्त्यार देऊन कंपनीचे काम बंद उडयलें. धुराच्या प्रदूषणाक लागून भलायकेचेर परिणाम जाता अशें ह्या लोकांचें म्हणणे आसा. प्रदूषणा पासून आमची सुटका केली ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिडकावणी ह्या लोकांनी दिल्या. मजगती दिवचलचे
आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी आंदोलन करपी लोकांची भेट घेवन तांचे म्हणणे आयकून घेतले. फॅक्टरी आसा आमी जावंक नाशिल्ले तेन्ना चालू आशिल्ली आनी तेन्ना हांगा फक्त सरयो काडटाले सरयो ते बी मॅन्युअल टायप. आतां इलेक्ट्रॉनीक जाला खुबशे कडेन इंडस्ट्री जाला आनी तशें काडटा पण हांगा ते आसले. आतां हे रिसंट एक तेजें नांव तेन्ना आशिल्लें गोवा स्टील रोलिंग मिल. आतां जें कितें केलां पळय नांव गोवा ऑरेंज फॉक्स स्टील लिमिटेड हे जे कितें तरी दोळ्यांक काळीक लायला तेणें आनी हे कामाचेर सुरू केलां आनी ताका हे रॉड काडपाची हँगोट हाडटालो तो भायल्यान. पयलीं हँगोट काडून आतां कितें जालां आतां सबंद जगाचो कचरो हांगा हाडटा. कचरो दामराचे बॅरल आसा न्ही ते हाडून कळयल्या उपरांत तेजो कार्बन जाता टायरूय जळयता ते हवेन वयता तेजे दवा सकट ते सकयल येता आनी खुबशे लोक स्वास घेता आमी आनी हे रोग बी कॅन्सराचे बिचोले एरियेक बी चड वाडलेले आसा. हे जावंक जायना म्हणून आमी तेजे कडेन हेजे पयलीं सिटींग जाली हांवूय आशिल्लो तेन्ना तो कितें करतालो पात्रांव कुंदर ते कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा तो तेजे अंडरान कॉन्ट्रॅक्टरांचेर दिल्ले आसा इतलो प्रोडक्शन काडून दिवपाचें इतले हे. आतां तांकां हाडून बेश्टे तापयल्ले भशेन करताले आनी तुमचे ते आनी ही आतां प्रथा रातची जाता. रातची कित्याक सगळे लोक न्हिदलेले आसता तेन्ना हो रातचे चड मेल्ट करता आनी चिमणी आसा ती तितले अशे उंचीचेर हे सोडूंक जाय धुंवर ते सुद्दां सोडिना तो सकयल ग्रावंड लेवलाचेर किंवा 6-7 फूट लेवलाचेर तो धुंवर सोडटा जेणे करून हो सगळे घरांक हेका तेका हे जाता आनी हवेन वचून तो डावन जाता. तेन्ना आमची कडकडीची मान्य आसा की तेणें हे जे पॉल्युशन कंट्रोल आनी सगळे गव्हर्मेंटाचे सगळे पेपर वर्क सारके करपाचे तो पर्यंत हो कचरो बिचरो जळोवपाचो न्ही हांगा. आपल्या सहकारी कर्मचाऱ्याविशीं गैरवर्तन करचे आदी समजून विचार करून उलोवपाक जाय अशें मत काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी शशी थरूरान उक्तायलें. आपल्या सहकर्मचाऱ्यांविशीं न्हय जाल्यार दुसऱ्या पक्षाच्या फुडाऱ्यांविशीं गैरवर्तन करच्या आदी विचार करपाक जाय अशें थरूरांचें मत. सगळ्या पक्षांक देशाची उदरगतूच जाली जाय पूण आपल्या पक्षाच्या विचारसरणेक मत मेळ्ळें जाल्यार देशाची बरी उदरगत जावं येता अशें दर एका पक्षाचें मत आसता अशें शशी थरूरान ह्या वेळार मत उक्तायलें. सही बात है कि जब हम हमारे कॉलीग्स के बारे में बोल रहे हैं तो जरा सोच समझ के बोलना चाहिए. मैं गर्व से कह सकता हूं कि मुझे ये 14 साल चला है राजनीति में मैं अब तक किसी को आक्षेप नहीं किया. किसी के बारे में मैंने ऐसे कुछ कभी भी करने का कभी भी प्रोवोकेशन हुआ तो मैं कुछ नहीं कहा. 1-2 बार मैंने कहा है कि आई प्रेफर नॉट टू रेसल इन द मड तो ये कह के मैं कोई इशू को अवॉइड किया. और मैं मेरे कॉलीग्स को भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने ही भाई बहनों के बारे में ऐसे कहना अच्छा नहीं है कि शायद बेस्ट है कि हम लोग हमारी जो डिफरेंसेस है और जो होगा ये नो प्रॉब्लम विद दैट. अलग अलग एम्बिशंस भी हो सकते हैं लोगों का. दे कैन सर्टनली फाइंड वेज ऑफ सेइंग इट एंड सर्टनली अ लॉट मोर कैन बी सेड प्राइवेटली. तो मैं भी चाहूंगा कि विद इन द पार्टी वी शुड कीप इट लाइक दिस. एक्चुअली मैं तो दूसरे पार्टियों के नेताओं को भी मैं ऐसे अपमान करना नहीं चाहूंगा क्योंकि हमारे राजनीति में अल्टीमेटली वी शुड स्टार्ट ऑफ विद द प्रेमिस कि एवरीबॉडी इज ऑफ गुड फेथ. सारे चाहते हैं कि देश बेहतर हो जाए. सारे चाहते हैं कि हमारी जो आइडियोलॉजी हमारे जो विश्वास है इसको अगर वोट मिले तो देश बेहतर हो जाएगा. समाज की प्रगति के लिए हमारे काम है. तो इस हालत में if somebody personally don't like, find some other way of showing that. मेरे ख्याल में silence is sometimes underestimated as a virtue. जर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कर्नाटकांत वचून प्रचार केलो आनी भाजपाक मत मात आमी आमची म्हादय वळोवपाक दिवचे नात अशें सांगलें जाल्यार आपूण कसलेच खोके घेयनासतना भाजपांत येवपाक तयार आसा अशें आव्हान हांवें विधानसभेत मुख्यमंत्र्याक केल्लें. पूण मुख्यमंत्र्यान ताच्या उपरांत हांवें अशें केलें जाल्यार म्हादयचो प्रश्न सुट्टलो असो प्रश्न विचारलो. देखून ताच्या कडेन कापासतात ना हें कळटा आनी देखूनच हांव भाजपांत वचपाचो प्रश्नूच येना अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायन स्पश्टीकरण दिलें. तशेंच मुख्यमंत्र्याक हांवें कितें म्हणटा तें कळूंकूच ना अशें विजयान ह्या वेळार म्हटलें. एवरीबडी इन गोवा अंडरस्टँड्स कोंकणी. हांवें शुद्ध कोंकणीन सांगलां की तूं जर कर्नाटकान वचून बीजेपीच्या इलेक्शनाक कॅनवास करता आनी सांगता की आमी बीजेपीक मत मारा पुणून आपली म्हादय आपूण डायवर्ट करून दिवचो ना हे जर गट्स तूं दाखयता जाल्यार हांव तुका फुकट येता म्हणून 50 खोके घेवन येना म्हणून दुसरे आयले ते भशेन. हे लास्ट बॅच जी आयल्या तातूंत थोड्या लोकांनी 50 खोके
ऑल इज ओके. आता हे ना तो एकल्याक म्हणलो पळय हांवें असेंब्ली तो टापकून कसो बसलो तो भाऊजी म्हणून डिस्टर्ब जाता. ताका सांगलें मुंबई एक स्लोगन जाला 50 खोके ऑल इज ओके. कळ्ळें काय. तसो 50 खोके बी आमकां नाका. फुकट येता आनी तुजे कामाक रावता घरान. फक्त हें गट सारल्या कर म्हण. जर तूं खरें कास्ताचो गोंयकार जाल्यार वच सांग म्हणजे कर्नाटकान आपलें उदक आपूण डायवर्ट करून दिवचो ना. ताणें म्हणलें हें केल्यार तशें जातलें म्हळ्यार तें जायना. तेजें म्हजें जॉयनींग जावपाचो क्वेश्चन ना. काँग्रेसीचे फुडले हात से हात जोडो अभियानाचेर भाजपाचो म्हणयार शहजाद पूनावालान बरीच टिका केल्या. हे हात से हात जोडो अभियान न्हय जाल्यार हिपोक्रेसी जोडो अभियान आसा अशें पूनावालान म्हणटा. काँग्रेसीन आपल्या राजस्थान बिहारांतल्या विफलतांचेर पयलीं लक्ष दिवचें, पयलीं हिपोक्रेसी सोडची आनी मागीर हात से हात जोडो अभियान राबोवचें अशें पूनावालाचें म्हणणें. देखिए, जनता ने तो पहले ही कांग्रेस से हाथ जोड़ लिया है. कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस से हाथ जोड़ कर निकल रहे हैं. चाहे पंजाब के नेता हो, चाहे उत्तर प्रदेश बलिया के नेता हो, चाहे तेलंगाना के नेता हो, जगह जगह पर लोग कांग्रेस से हाथ जोड़ रहे हैं. वो क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब पहली तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो उसमें जॉर्ज पुनैया को जोड़ा, कन्हैया कुमार को जोड़ा, अफजल गुरु के चाहने वालों को जोड़ा, गौ माता को काटने वाले रिजिल माकुटी को जोड़ा, मेधा पाटकर को जोड़ा. और अब जो यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं वो हिपोक्रेसी जोड़ो यात्रा है. ये वही कांग्रेस पार्टी है जो नफरत की बात करती है, परंतु जिस प्रकार के नफरत की भावना हमने 84 में देखी जब नरसंहार हुआ सिखों का, जो नफरत की भावना हमने हाशिमपुरा, मलियाना, मीरठ, मुंबई, अहमदाबाद, जलगांव इन सारे दंगों में देखी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और हजारों लोग मारे गए, तो ये हिपोक्रेसी जोड़ो यात्रा है. और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो अपनी सरकार की विफलताएं जो है राजस्थान में, जहां पर आए दिन कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के प्रमाण सामने आते हैं, जहां पर बेरोजगारी को लेकर युवा सड़कों पर है, लगातार 10 से 12 पेपर लीक हो जाते हैं. बिहार में जहां पर सरकार है वहां पर पेपर लीक होते हैं, बच्चे सड़कों पर निकलते तो उनको लाठी से पीटा जाता है. तो हिपोक्रेसी छोड़ो और फिर बाद में हाथ से हाथ जोड़ो. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.